ऑफ गोवाचे जे डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविजरी आहा तेंच्यांनी एक फॅसिलिटी केल्ली की फ्री मेडिसिन्स जी आसा ती उपलब्ध करून दितले लोकां खातीर जे लोक क्रोनीक डिसिजीस आहा फॉर एग्जांपल कॅन्सर किंवा डायलिसीस आनी अदर डिसिजीस आनी हे जे जाणटे आसता आनी जे लोक आसा जे डिसिजीस आसा तांकां फ्री मेडिसिन्स उपलब्ध करपाक तेंच्यांनी फॅसिलिटी केल्ली. अशें जाणून येयलें की ही फॅसिलिटी जर उपलब्ध करून जाय जाल्यार ती पणजे सारकिल्ल्या शहरान वचून ती फ्री मेडिसिन्स अवेलेबल करताले लोक. पण आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी अशें विचार केलो की हे जे सांखळी बिचोली किंवा आमचे सत्तरी पर्या आनी वाळपय हे सगळे जे लोक आसात तांकां इतके पयस वचून घेवपाक ती डिफिकल्ट जातलें. त्या खातीर तेंच्यांनी असो विचार केलो की ही फॅसिलिटी आमी सांखळेन उपलब्ध करून घेवपाची. ही फॅसिलिटी म्हणजे व्हडलें कॉम्प्लिकेशन कांय ना. फक्त तुमी कितें करपाक जाय, पाट्यार जे डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविजरी आहा थंय वचून तुमी एक फॉर्म भरून ते रजिस्टर जावपाक जाय जो पेशंट आहा तो. आनी तेणे रजिस्टर केल्या उपरांत तेणे जेन्ना गव्हर्मेंट डॉक्टर्स आसा, इट इज ओन्ली फॉर गव्हर्मेंट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ते जे गव्हर्मेंट डॉक्टर्स आहा तेजें प्रिस्क्रिप्शन घेवन परत थंय वचून कोणी गेल्यार जाता, पेशंटाक वयपाची गरज ना. थंय वचून तो एक नोट दिता, ते नोट दिल्या उपरांत तेणे ते प्रिस्क्रिप्शन हाडून म्हाज्या ह्या काणेकर केमिस्ट एंड ड्रगीज सांखळी मार्केटान जे आसा फार्मासी थंय ती फ्री मेडिसिन्स घेवन वयची. ही फॅसिलिटी इतकी बरी आसा की आमकां जे जाणटे लोक आहा किंवा आनी जे घरान कोण नासता, जे पणजे वचूंक शकना, तांकां ही फॅसिलिटी सांखळेन उपलब्ध करून डॉक्टरान आमच्या एक बरी फॅसिलिटी लोकां खातीर हे काम केलेलें आहा. पयले फावटी सांखळेन सुरू केली आसा. प्रोविजरिया डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळ्या लोकांक मदत करपाचे आमचे प्रोविजरिया डिपार्टमेंट आसा. पयलेच फावटी सांखळेंतले आमी काही गरीब लोकांक तांचे चेक्स हे प्रोविजरिया डिपार्टमेंटाच्या वतीन डिस्ट्रिब्यूट केले. पण त्याच बरोबर प्रोविजरियात म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसीन दिवपाची सोय ही प्रोविजरिया डिपार्टमेंट आसता. आतां पर्यंत तेज्यो फार्मासीज फक्त पणजेत आशिल्ल्यो. आमच्या सांखळेंत आमचो भैया काणेकार जो आसा ताजी फार्मासी आमी प्रोविजरियाक एफिलेटेड केल्या. सांखळे आनी बिचोली तालुका आनी सत्तरी तालुका ह्या लोकांक आव्हान करता की प्रोविजरियान पर मंथ 5,000 रुपयांची पर्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट ही मेडिसिन्स मेळटा. विशेष करून डायलिसीस पेशंट आसतलो, कार्डियाक म्हणजे हार्टाचो पेशंट आसतलो किंवा कॅन्सरा सारकेले पेशंट आसतले, हांकां जी वखदां दर म्हयन्याक 5,000 रुपया पर्यंत लागता ती एप्रॉक्सिमेटली 1 लाखाची मेडिसीन सुद्दां वर्सभरा खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा. लोकांनी प्रोविजरिया डिपार्टमेंटांतलो फॉर्म भरचो, वन टायम डॉक्टरा कडल्यान प्रोविजन करून घेवचें आनी मागीर फक्त आपलें प्रिस्क्रिप्शन दर म्हयन्याक हाडून आमच्या बाब काणेकाराच्या फार्मासींत तुमी हाडून दिल्या उपरांत ती मेडिसीन तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटली. तर ह्या परिसरांत लोकांक तेजो फायदो जावचो म्हणून ही सोय आमी आमच्या सांखळेंत एवेलेबल केला. लोकांनी तेजो फायदो घेवचो. ते हितून तर खंयचे येवं शकता न्ही, काय हांगासरलेच? ना खंयचेय येवं शकता. खंयचे म्हणजे गोंयभरांतले कोणीय खंयसरूय येवं शकता. फक्त तेंच्यांनी पयलीं डिपार्टमेंटाचें एप्रुवल घेवचें पडटा. डायरेक्टली डिपार्टमेंटाचें एप्रुवल जेका मेळटा तेकाच ती मेडिसीन फ्री मेळटा. त्या डिपार्टमेंटान एक फॉर्म आसा, तेणी तो फॉर्म भरपाचो आनी एकदांच आपलो जो कन्सर्न डॉक्टर्स आसता तेंच्या कडल्यान तेजें एप्रुवल घेवपाचें. डिपार्टमेंट ताका प्रोविजरिया डिपार्टमेंट ताका एप्रुवल दिता की तुका आतां फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसीन मेळटली. मागीर दर म्हयन्याक ती मेडिसीन तेंच्यांनी व्हरपाची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.